नमस्कार तुमकां सगळ्यांक सावथ हॉल येयल्लो हांव वयता वयता म्हाका हे रेस्टॉरंट दिसले गोंयचे म्हटल्यार अशें आनी पळोवया हांगासर कितें कितें आहा तें तुमकां दाखयता चला भितर येसून पळोवया कितें कितें मेळटा तें तुमकां दाखयता चला हॅलो सावथ हॉलकार केशी आहात तुमी पळया सावथ हॉल पावला विनोद नायक वलांकार रेस्टॉरंटान येयला हांव आनी आयज येतलो फाल्यां येतलो म्हणून आसलेलो टायमूच मेळोना तियात्राच्या निमतान हांव पावला आतां सावथ हॉल रेस्टॉरंटचें नांव वलांकार रेस्टॉरंट आनी हांगासर कितें कितें मेळटा तें तुमकां दाखयता पळयात आंजेलो आनी हेजें रेस्टॉरंट आंजेलो मरे हय अंजलो माजोड्डा माजोड्डा गोंया माजोड्डाकार हय माजोड्डेकार कितें हें कितें हे शेवग्यो शेवग्यो चून आनी हे तेच्या बरोबर चून मिक्स करून आं शेवग्यो आनी चुन्ना हय ते घालपाचे ही ओके. आमची पॉप्युलर केक रिबन केक रिबन केक हय आनी हे केकाचे प्रायस कितले तेचे प्रायस आसा 750 715 तुमकां हे कितें ना म्हटलें केकाचे रिबन केक रिबन केक हय पळय बरें एकदम गोंया बेकरीन मेळटा ते भशेन आनी हे सकयल आहा ते कितें सकाळ ती प्लम केक प्लम केक हे बी गोंयचे ओ तुमी ना आमी करता ते आं तुमी हिंगा करता सगळे सगळे आमी करता हय हेय तुवें केला हिंगा हय आनी ही दोश दोस हय दोस कशे दोश 5 पाउंड 5 पावंडान कितले 10 पीसेस आसा 250 ग्राम्स हय 250 ग्राम कितले 10 पीस आहा 10 न्हू पीसेस आसा हय आं 5 पावंडार 10 पीस बरें आहा हय हे आनी हे आमचे कुल्ल्याचें शेकशेकें ओ कुल्ल्यांचे चडान शेकशेके चड फेमस ओ कुल्ल्यांचे शेकशेके पळयात कितले हाका हय तेजे 7 पाउंड 7 पावंड डिबोन केलेले डिबोन केलेले. म्हटल्यार सगळं उजरायन घातलेले ओके ओके आनी आनी आमकडे चिकन रोल आहा हिंगा चिकन रोल आहा चिकन रिसोय आसा चिकन रोल आसा हिंगा रिसोय आसा चिकन पोटेटो चॉप्स क्रॉकेट आहा आं क्रॉक आनी ऑल्सो पोटेटो चॉप्स बीफ पोटेटो 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 चॉप्स हय बीफ पोटेटो चॉप्स आनी तेच पर्यंत आमकडे मॉर्निंग जावं इवनिंग आमचे लागीं रोस आमलेट आहा रोस आमलेट किमा मटर केन्ना मॉर्निंग मॉर्निंग पयलीं आमी मॉर्निंग दिनासले ओन्ली आफ्टर 3 स्टार्ट करताले आं आतां आमी फूल डे एनी टायम येयल्यार आमचे रोस आमलेट मेळटा आं केन्ना येयले रोस केन्ना ऑमलेट मेळटले आनी कसलो रोस चिकन ओ चिकनाचो रोस. चिकनाचो आनी आमच्या लागीं पातळ भाजी मिक्स भाजी आं. सॅटर्डे संडे प्रॉन आनी कालवांची भाजी आसता कालवांची भाजी आहा कालवांची सॅटर्डे फाल्यां संडे न्हू फाल्यां कालवांची भाजी ओ आनी प्रॉन्सूय आसता सॅटर्डे संडे प्रॉन्स भाजी आनी नेक्स्ट संडेसून आमी बॉम्बे भाजी स्टार्ट करू बॉम्बे भाजी बॉम्बे भाजी ते तव्याचेर गरम गरम ब्रेड दिता न्हू आं ओके ओके ते बॉम्बे स्टायल बॉम्बे स्टायल बॉम्बे स्टायल पाव भाजी नेक्स्ट संडेसून ती आमी गोंयचे गोंयचे पाव भाजी आहात त्याच भाशेन तुमचे कडेन बॉम्बे पाव बॉम्बेची भाजी पाव भाजी आहा तेच पर्यंत आमकडे कालवांची भाजी प्रॉन्स भाजी आं. मशरूम भाजी आं सो आमी डिफरंट भाजी कित्याक एकूच खावन ती बेजार येता न्हू थोडे लोक होय सो मातशें डिफरंट ट्राय करपाक आमी ते चेंज करीत रावता ओके ओके बरें आहा तर ऑप्शन्स भरपूर आहा हय, तर सारकें. आनी कितें कितें आहा दाखोवया तुमकां थिंगा केसा बाबा बोल मरे कितें आयज कितें आहा बाबू हां डिफरंट हिंगा आमचे पॅटीस पॅटीस बीफ पॅटीस हां एग पॅटीस प्रॉन पॅटीस आनी चिकन पॅटीस ओके पॅटीस ऑप्शन 4 ऑप्शन्स आहाय 4 ऑप्शन आहा ओके आनी इवनिंग आमचे हे आसता मिरची आनी कापां मिरची आनी कापां हय ते आफ्टर 3 सांजे. थर्टीसून स्टार्ट करता आमी सांजे सांजे 3:30 3:30 जालें म्हणटकीर स्टार्ट करता होय. आनी हे आमचे सॉफ्ट ड्रिंक डिफरंट आमकडे मँगो लस्सी मेळटा फालोडाय मेळटा ही मँगो लस्सी फालोडी फालोडा कोल्ड कॉफी स्वीट लस्सी सॉल्टेड लस्सी आनी फ्रेश लायम सोडा फ्रेश लायम सोडा फ्रेश लायम सोडा मेळटा ऑलरेडी डब्यान येयल्ले तुमी ना 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 आमी फ्रेश करून दिता फ्रेश करून दिता मँगो लस्सी फ्रेश सगळे फ्रेश करून दिता सोडा ओके संडे किती स्पेशल आहा संडे संडे स्पेशल म्हणल्यार आमची कितें आहा फिश थाली फिश थाली अजून कमेंट्स करू ना म्हणजे करपा ना आहा केली स्टार्ट केलो ओन्ली संडे ओन्ली संडे हय. फिश थाली आहा आनी आमचे आसता रेचाद पॉम्फ्रेट लिमिटेड आसता ते आता सध्या लिमिटेड आसतली न्ही फिश थाली लिमिटेड आसता सध्या आता लिमिटेड आसतले आनी मागीर मुखार आमी मागीर एवरीडे स्टार्ट करूंक चिंता हय. लोकांचो चड डिमांड फर्स्ट कम फर्स्ट अशें संडे आयतारा म्हटल्यार खूप आमी लोकांची 12 स्टार्ट जाता थाली थाली आनी 12 बाय बाय इवनिंग 4 o'clock म्हळ्यार मागीर कित कितें आसा थालीन थालीन आसता सॅलड केन्ना गुलाब जामून दिता केन्ना शिरो दिता ना नुस्तें कसलें नुस्तें पॉफ्रेट आसता रिचाद केन्ना किंगफिशूय आसता आनी केन्ना प्रॉन्स म्हळ्यार फिक्स कशें ना चडशें आमगे रिचाद पॉम्फ्रेट आसता फिश थाली चडशे फिश थालीन रिशाद पॉम्फ्रेट आसतले बॉयल्ड एग बॉइल्ड एग आनी तिसऱ्यो तिसऱ्यो सॅलड सॅलड गुलाब जामून नाजाल्यार शिरो शीत आनी भेंड्याची कोडी आनी सुंगटाची कोडी आसता आनी कितले प्रायस आनी प्रायस ओन्ली 10 पाउंड 10 पावंडान थाली फिश थाली फिश थाली
हांव जर लागीं आसलेलो न्ही एवरी संडे येवन उबो रावपाचो हांगासर. पूण हे दाखयतलें तुमकां हांव आतां नवरात्री चलता म्हणून हांव व्हेजिटेरियन सद्या कांय खायना नुस्तें बिस्तें. नेक्स्ट वीक बरें वळोवपाचें. नेक्स्ट वीक तुमकां येवन दाखयतलो हांगासर तेंची थाली आनी कितें कितें मेळटा तें पळोवया. नेक्स्ट वीक हांव येवपाचे पयलीं तुमी अशें दाखोवया आनी खंयचे ते आमी ऑलरेडी डिसायड करुया. पॉम्फ्रेट और आनी कसले पॉम्फ्रेट किंगफीश पॉम्फ्रेट कसले तीन ऑप्शन आसता. हय हांव येवन दाखयता तुमकां कसली तरेची थाली हांगासर मेळटा. आनी 10 पावंडान एक बर्गर बी खावपाक गेले न्ही मॅकडॉनल्ड्सांतल्यान 7 ते 8 पावंड जाता एक चिकन बर्गर खाल्यार. हांगा 10 पावंडान तुमकां दी व्हडली थाली आनी कितें जाय पळय तुमकां न्ही कितें म्हणटा हांव. लंचाक इतले सारे ऑप्शन्स आसा. चिकन आहा, नूडल आसा, मागीर दुकरा मास आसा, क्रॉयट्स आसा, पॅटीस आसा आनी चेरीज पाव आहा. भरपूर ऑप्शन आसा हांगासर. तेच भशेन तुमकां चाव कॉफी बी मेळटले हांगासर आनी गोंयचे जेवण एकदम एन्जॉय करात. हांगा पळयात कितें कितें आहा म्हाजे कडेन. तुम्ही खंयचे वास्को वास्को काय मग तुम्ही वास्को नाव कितें म्हटलें जाफरी आनी तुमचे जारे रेगुलर येता तुमी हांगासर. रेगुलर कस्टमर बी हांगा रेगुलर कस्टमर बी हांगासर तुमकां येता हांगासर. एक फावटी जेवण तुमकां एक फावटी बरें दिसलें न्ही लोक कितले पयसून येता. तर क्वॉलिटी मेक्स डिफरन्स. क्वॉलिटी जर ते भशेन दवरले न्ही लोक कितले पयस जाले. आतां हांव बी कितले पयस म्हाका क्वॉलिटी आवडली हांव कितले पयस वयता रेस्टॉरंटान तुका बरें बरें आहा थिंगा. तेच भशेन हांगा ऑप्शन्स पळया भरपूर आसा तुमकां आनी रिजनेबल प्रायस आसा. सावथ हॉल जर तुमी येयत टेक अवे पासून व्हरपा जाता तुमच्यान आनी हांगा येवन बसून सुशेगाद गोवन एटमॉस्फियर पासून घेवपा जाता. सावथ हॉल ब्रॉडवे म्हणटा थिंगा आसा आमी. पयलींचे जर तुमी जे सिनेमा हॉल पळयल्ले न्ही कितें तेजे भितर येवप मातशें कन्फ्यूज आहा भितर येवपाक. जे पयलीं सिनेमा आसलेले हॉल आसलेले पयलीं सर हांगासर ते चेंज करून खुबशे हांगा शॉप्स बीन अशे जाल्ले आसा. आनी कितें म्हणटालो अंजलो. दुसरें म्हणल्यार आमचे सारके इजी येवपाक म्हणल्यार सावथ हॉल ट्रॅव्हल आहा ताचे ऑपोजीट दार आहा. आमचे स्ट्रेट भितर येयले सोमते भितर पावता कळ्ळें तुमकां. सावथ हॉल ट्रॅव्हल आसा काय थिंगा तेजे सारके ऑपोजीट. हय सावथ हॉल ट्रॅव्हल ऑपोजीट अशे भितर येयले. पयलीं सिनेमा आसलेले न्ही कितें तरी पयले सिनेमा आहले हिंगा. सिनेमा बंद करून ताणी सगळी युनिट करून आतां आमी ओके. आनी तेच बरें म्हजें लागीं ते लाडू आनी काडयो बड्यो फेस्ताच्यो लाडू लाडू दाखय. आनी पुरीची तुमकां ते पुरी मेळटले हांगासर. हे पळय लाडू हे कितें फेस्ताचे लाडू. फेस्ताचे लाडू खबर आहा तुमकां. कितले लोकांक खबर आसतले लाडू पळय फेस्ताक बिस्ताक मेळटा जात्रेक बित्रेक मेळटा न्हू लाडू. आनी त्याच भशेन खाजे हो खाजे आसा हांगासर पळयात खाजे. सगळ्यांत फेमस चड म्हणल्यार आमचे शिरो आनी फिश कटलेट. हो हांगासर फेमस म्हटलें कितें म्हटलें चड फेमस म्हणल्यार शिरो शिरो हो आनी हय फीश कटलेट सारके फीश कटलेट. ते फीश कटलेट आहा आनी शिरो आसा. म्हणजे शिरो कमी कमी कितले पोर्शन वयता आसतले दिसा. दोन तीन ट्रेन वयता आमचे. 2-3 ट्रेन न्ही दिसा. विकेंडाक चड वयता आसतले. विकेंडाक चड वयता. आतां पळयतले तुमी रेस्टॉरंट बरें नायस नीट एंड क्लीन आसा. आतां हांव अचानक येयला तांकां सांगनासतना तरी पूण रेस्टॉरंट एकदम चकाचक आसा. कितें आहा तुमचे फुड्यान आसा. आनी आंजेलो खबर सुद्दां नासलेलें हांव येतलो म्हणून. हांव अशेंच करता कोणाक सांगना येता जाल्यार कितें सरप्रायज कसो तुवें दिलो. सडनली सरप्रायज हो मातसो अजाप जालो. फोन हे वळखीचोच दिसलो. तर म्हाजें विजीट अशेंच आसता. हांव कोणाक सांगना पयलीं हांव येवपाचो म्हणून. सांगतलो मागीर केन्ना बी येतलो पूण एका अजिबात सांगून नासलें येतलो म्हणून. डायरेक्ट येयलो आनी हायजीन म्हणटा ते ऑलरेडी 5 स्टार आसा. रेस्टॉरंटचें नांव कितें म्हटलें वालंका गोवन स्नॅक्स कॉर्नर सावथ हॉल ब्रॉडवे. सावथ हॉल ब्रॉडवे. आनी आमचे 7 days a week ओपन आसता. आमचे केन्ना बंद आसना. 7 days a week ओपन. सदां ओपन. सदांच ओपन आनी आसता. कितल्यांक ओपन. टायमींग आमचो 8:30 to 8 o'clock इवनिंग. सांजचे 8:30 सकाळचे 8:30 ओपन आनी टील इवनिंग 8 o'clock. टील इवनिंग. ऑप्शन्स भरपूर आहा. त्याच भशेन तुमकां हांगासर तियात्राचे पोस्टर आनी इन्फॉर्मेशन टिकेट बी मेळटा न्ही तियात्राचे टिकेट बी तुमकां हांगासर मेळटले. आनी जंय निवळ आसा थिंगा जेवण बरें आसा. तर अंजुलो बाब येवचे
विनोद भाऊ तुका काळजांतान देव बरें करूं कारण तूं इतले आमचे युकेक जायते जाण आमी धंदो करतात तांचे पासून तूं व्हिडिओ काडून सगल्यांक एडवर्टायज करून लोकांक कळता बाबा हांगा खंयसर तें खंय खंय होय. कितें मेवता तें ताका लागून हांव जाय तर काळजांतान देव बरें करूं म्हणून देव बरें करूं तुकाय. आनी आता तुजो next week हो वावर तुका आनी फुडें व्हरूंक देवान जायते तुजेर आशिर्वाद घाल हय इतलें ब्लेसिंग मेवलें आनी कितें जाय. तर नेक्स्ट टायम येवया आमी आनी आमचे थाली ट्राय करया ओके शुअर आनी सगल्यांक रूच हाडया. थँक्यू कितें नुस्तें भाजलेलें वास थंय पर्यंत पावपाचें कॅमेरा पासून. थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं. देव बरें करूं तर आयचे व्हिडिओ तुमकां कशें दिसले कमेंट सेक्शनान कळयात आनी तुमी जर हांगा येवन गेले ते म्हाका मेसेज करात. मेळ्या तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं. Sabale